2 वॉर्ड आसा, वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 3. आनी जो पळय गटर येयला सगळे गांवचे उदक हांगा येतालें आनी लोकांची घरान भरतालें, ताका एक्सेस नाशिल्लें, ताका वे आवट नाशिल्लो. सो ते आज आमचे पंचायतीन तें काम केल्लें आसा. सरपंच आनीक हे बॉडीन तें काम करून घेतलेलें आसा. तेन्ना हेजे फुडें पळय कितें प्रॉब्लम जाता तें जावचें ना. पूण 2 वर्सां पयलीं हांगा खूब लोक येयल्ले, आमचे CM सुद्दां, तेन्नाचो CM सुद्दां येयल्लो आनी हो रस्तो वाडयल्लो तेन्ना आनी हांगा व्हडलें फेस्त जाल्लें. तेन्ना खुबश्या लोकांनी हांगा आश्वासन दिलें की हो गटर करतलो, पूण ते 2 वर्सां सुद्दां लोक रावले, तें जायना म्हणून ते आज त्या निमतान काम पंचायती तर्फे जाल्लें आसा. सांगपाची गजाल इतलीच की हो पळय सांकवाळ वाठार आसा, हांगा BJPक मत भरपूर पडटा. सांकवाळ वाठारान मत इतलें की खंय पडना आनी कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन इतली मत पडटा. पूण हांगा इतले वर्सां कितें जालां, लोकांची मतांच घेता पूण कामां जायना. सो आमचे MLA कडेन हांव मागतां की हांगा सांकवाळे फूल वाठारान ते मातशें लक्ष घालचें. 6 वर्सां फाटल्यान आमचे घरा सुद्दां वर्सान वर्स सुद्दां वयताले पावसा पयलीं. आतां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सरपंचाचे आनी पंच बाबाचे की तेंच्यांनी आमच्या इतली वर्सांनी 20 वर्सांनी गटर बांदला, पूण ताका ट्रेसपास नाशिल्लो. एंडिंग आतां कितली आफ्टर 20 years ट्रेसपास जाला. ताका आमचे देव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट टायम आमी पंच मेंबर्स आमचे हिंगा आसले, आमचे ऑनरेबल MLA मॅडम एलिना सल्लाना आनी आमचे सगळे पंच मेंबर्स आमचे गोविंद गावडे पंच मेंबर्स वांगडा आमी सगळे गेल्ले. गोविंद गावडे येयल्ले तेन्ना आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शन येयल्लो आनी तेणी आमकां तेन्ना सांगलेलें की आमकां 2018 म्हणल्यार डिसेंबर 2018 म्हणल्यार आमकां हे कंप्लीट करून दिता म्हणून सांगलेलें. हे स्टार्ट जातलें आनी कंप्लीट करून आमकां हँडओवर करतलो म्हणून पंचायतीक हँडओवर करता म्हणून सांगलें आनी बरे भाशेन करुया म्हणून तेणी कॉन्ट्रॅक्टरा सुद्दां घेवन येयल्लो. पूण आजून 2018 जालें, 2019 जालें, आतां स्टार्ट जालें. आतां मॅडमीन सुद्दां पयर आमकां सांगलें की हे विकान बाय मंडे स्टार्ट करतलो आनी मॅडमीक एक विश्वासाचेर आसा की मॅडम हे विकान ते स्टार्ट करून आमकां दितले आनी ते काम आमचें कंप्लीट. सपोज जायना काम जायना जाल्यार आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता जे टर्म्स एंड कंडिशन आहा ते घालून आमकां हँडओवर करा, नाल्यार आमी वयता पर्सनली CMाक मेळटा आनी तेंच्या कडेन आमी पंचायत मेंबर वचून सांगता. सपोज तुमचे कडेन जायना जाल्यार ते लँड वेस्ट जाता, ती कितें ते उपाय काडपाचे आनी कितें लोक लास्टाक ब्लेम जाता पंचायतीचेर ब्लेम जाता कितें पंचायत लँड तें. हेका लागून हांव मागता की एक लास्ट आतां मॅडमीन सांगलेलें आसा की मंडे म्हणून आपूण काम स्टार्ट करतलो. ते पळया आतां 1 वीक 2 वीक पळया, स्टार्ट जाल्यार बरें म्हणटात. बाजार आमकां बरें पडटलें कित्याक आमच्या गांवान एक सांकवाळ गांवान एक बरोसो एक कलाभावन येयल्यार कितले तरी लोकांक एक सायडीच्यान एम्प्लॉयमेंट जातलें. प्लस सेकेंड थिंग एक जे फेसिलिटी जे आमी वास्को वयता रवींद्र भवनान वयतात लोक ते पयले टोटली डेली चडशे करून सगळे बुकींग आसता. एक कलाभवन म्हणल्यार येयला आमच्या सांकवाळ गांवान येयला, आमच्या लोकांक एक बरें दिसतलें की आमच्या सांकवाळ गांवान कितें तरी बरोसो एक प्रोजेक्ट येयला आनी आमकां जे लोक आहा गांवच्या लोकांक एक बरो संदी मेळटलो कितें एम्प्लॉयमेंट प्लस आनी कितें तितून एक्टिविटीज करपाक एक बरो मेळटलो. इवन पंचायत सुद्दां आमकां पंचायती सायडीच्यान सुद्दां आमकां कितें चडशे एक्टिविटीज थिंगा करूंक मेळटलो.